नमस्कार, हांव अंगद कामत. काल 28 जून आम्ही दनपारां 2 सुमार टोटल साखरेचे 6 जाणां वज्रा सकला वॉटरफॉलाक गेल्ली. सो आमी 2 सुमार थंय पावली आनी थंय वता जाल्यार आमकां धोपरा सकयल उदक आसलें. सो आमी वयर गेली आनी वयर मागीर प्रेशर सारको वॉटरफॉलाचो वाडपाक लागलो. सो आमी बेगीन बेगीन सकयल देवली. पळय जाल्यार उदक सामकें हांगा पाविल्लें तोंडा मेरेन. सो मागीर आमी क्रॉस करपाची रिस्क घेवंक ना. सो थंयच रावले कोण रेस्क्यूची वाट पळयत. एंड आमी रातभर रावले थंय सगळे सुशेगाद. आनी रातचे मागीर 5 सुमार आमकां व्हरपाक आयले. सो आमकां स्पेशल थँक्स टू डॉक्टर आमच्या गोंय राज्य मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. तांच्यांनी स्पेशल गोंयच्यान आनी महाराष्ट्राच्यान फायर ब्रिगेड धाडली आनी रेस्क्यू टीम धाडली आमकां रेस्क्यू करपाक. साखरेचे भुरगे आयल्ले आमकां रेस्क्यू करपाक. आनी घरा सामकी पॅनीक सिच्युएशन जाल्ली. सगळ्यांच्या घरा सामकें बोवाळ जाल्लो आनी सगळे भिल्ले. सो हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की पावसाच्या दिसांनी असल्या जाग्यार हांगा वचचें न्हय. एंड इफ वता जाल्यार फूल अशें प्रोफेशनल ट्रेकिंग ग्रुपांतल्यानूच वचचें की तांचे कडेन सगळे इक्विपमेंट आसता. आमी केन्ना चिंतूंक नासले जातलें म्हणून, बट आमी सुशेगाद सेफली वाचले. देव बरें करूं. थंय कसो एक्सपिरियन्स जालो? रातभर कितें केलें तुमी? रातभर आमी अशें एक टॉर्च पेटोवन दवरली आनी सगळे अशें लागीं बसले मातशी गरमी जावपाक, कित्याक कुडकुडपाक जायना म्हणून. आनी अशें हालचाल करीत रावले, उलयत रावले, कित्याक पांय मागीर मुयेंतलो घट ते जावंक जायना म्हणून. एंड आमी रात मेरेन रावले अशें रातभर पावस पडूंक ना. तो एक प्लस पॉयंट आसलो आमकां. एंड आमचो प्लॅन आसलो की जेन्ना सकाळ जातली, सुर्याची किरणां पडटली, तेन्ना आमकां सगळें दिसतलें आनी आमी सुशेगाद वचपाचें म्हणून. बट तितल्यान रातचेच आमकां आमचे रेस्क्यू जालो. सो कोणे रेस्क्यू केला तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. माझं नाव सारांश. काल आमी 6 जाणां एक्चुली वॉटरफॉलार गेल्ले आनी अशेंच मजा करपाक म्हणून गेल्ले. सो आमी चलता थंयसर लायक कांयच उदक नासलें, कांय नासलें, सुशेगाद आमी गेले. अशें कांय आयडिया नासली आमकां. सो आमी गेले थंयसर पावले वॉटरफॉला कडेन आनी वॉटरफॉला कडसून आमी सगळे पळोवन येता म्हटल्यार इतलो व्हडलो फ्लो जालो थंयसर की आमकां क्रॉस करपाक डिफिकल्टी पडली. कित्याक आमी क्रॉस करपाक गेल्ले जाल्यार आमी उडटा आसले थंयसर. सो आमी कितें केलें, आमी रिस्क घेवंक ना. आमी थंयसर रावले मातशे आनी चिंतलें की कोण येतले जाल्यार एटलिस्ट तो फ्लो कमी जायत जाल्यार आमी एटलिस्ट क्रॉस करुया म्हणून. पण रात जाता म्हटलें तरी फ्लो कमी जावंक ना, कसोच कमी जावंक ना. सो आमी चिंतलें की आमी त्या दिसा खूब रावले. सो मागीर 5 सुमार आमची रेस्क्यू टीम येयली, फायर ब्रिगेड बी येयले आनी आमचे साखरेचे कोण कोण येयले आमकां रेस्क्यू करपा खातीर. सो हांव सगळ्यांक पयलीं तांकां थँक्यू म्हणपाक सोदतां. आनी एक सगळ्यांक एक इंस्ट्रक्शन दिता की तुमी पावसाच्या दिसांनी कोणाक धाडया नाका असले जाग्यार आनी वयपाचें वजरी. सो सिद्धी प्रभू चेअरपर्सन साखळे मुद्दम डिझायनेशन सांगता, कित्याक म्हाजेर जर हो प्रसंग येता जाल्यार पेरंट्सांची कितें मनस्थिती जातली. दुसऱ्यांच्या आयुश्यान डिफिकल्टी येतकूच एडवायस करपाक व्हेरी इजी आसता. पण कालचो हांवें दनपारचे 1 ते आज सकाळची 6 पर्यंत कसो दीस काडला पळय तें म्हाका खबर ना. की चलो म्हणजे 2 पासून भायर सरलेलो, लोकेशन रेंजीन नाशिल्लो, फोन लागना. तरी येतले म्हणून घालमेल फोन लागना म्हणटकूच सांज जाली, रात जाली, सांजची 8 जाली, 9 जाली, 10 जाता म्हणटकूच मात्र पाशे सोंपले की भुरगोचे ना. शेवटी मागीर आपली तो तेंच्या पेरंट्सांनी म्हाका फोन केले. 6 भुरगे आमच्या साखळेचे फोनी केले खंय आसा. तेन्ना मात्र पॅनिकींग सिच्युएशन कितें तरी वर्स्ट आसा म्हणून कळ्ळें. मागीर तकल्यो मातशे यूज करून ऑफकोर्स आमच्या कडेन छत्रछाया ऑनरेबल CM सराची आसा म्हणून आमचे आभाची मुलकर कितें आसत जाल्यार उल्याक म्हणटा तरी म्हजें सोल्युशन. ताका हांवें सांगलें फोन करून, आबा अशें जालां रे म्हणून. तातल्या भायर म्हजो घोवय गेल्लो आपल्या प्रमाणे. कारण म्हाका आमचे जे PI आसात दिवचलचे राणे, तांकां हांवें सांगलें मातशें लोकेशन ट्रेस कर म्हणटकूच रेवणा, पर्या, बिर्डी, महाराष्ट्रा अशें तें लोकेशन. सो तो एक क्लू तरी म्हणून म्हणजे थँक्स टू द टॅक्नॉलॉजी. सो त्या हिसपान म्हजो घोव गेलो आपली एक टीम घेवन. आबा स्वता तेणें आपली बुद्धी वापरून RTOक चेक नाक्याक पोस्ट केलो की चोल्लाचे चेक नाक्याचेर भुरग्यांचे लोकेशनां दिसता की तोंडां दिसता. एटलिस्ट ते चोल्ला गेला काय ह्या विडी महाराष्ट्रान गेला. पण कळ्ळें चोल्ला ना म्हणटकूच विडी. आनी आमचे बाजारकार सगळे देवाचे नाल्ल म्हणटा तशें दवरून सगळे ह्या 6 भुरग्यांच्या सोदपाक सबंद रात जागले. आनी मागीर तांकां सकाळीं संक म्हटल्यार घरा रेस्क्यू करून हाडला.
पण आयज हांव बिंदास आसा. पण एक आवय म्हणून म्हाजी सिच्युएशन कितें मनस्थिती जाल्ली, शेवटी सगळें गिव अप करून देवा फुड्यान हांव अखंड नामस्मरण करपाक बसलें की कितें हांव आतां फुडें पळयतलें काय म्हणून. आयज तो आयल्या बरोबर चलो भुरगो म्हाका कळ्ळो की मजा म्हणून पेरंट्सांक न सांगता अर्दवरान येतले म्हणून हे भुरगे गेल्ले बुलेट बीन घेवन. शेवटी केन्ना पेरंटिंगाचेरूय केन्ना केन्ना ब्लड येता. सो हांव सगळ्या भुरग्यांक युथांक सुद्दां व्हिडिओ पळया. उदक हें सामकी उदक आनी उजो जे कडेन फकाणां करची न्हू म्हणटात तशी ढोपराभर असलेलें उदक फूल मनीस बुडटा इतले जाले आनी तो फ्लो देंवना लागलो. संबंद रात्र कुडकुडटा. तेंच्यांनी व्हिडिओ काडला. उदक अक्षरशः व्हांवतालें भितर. श्वापद म्हणजे थंयसर अश्वला दिसता म्हणून थंयसरले थळावे लोक थंय वचना. तेंचो टायम बरो आनी बाकीच्यो सगळीं हिस्त्र जनावरां खंयच्या जर टायम वायट आसलो जाल्यार आयज भुरग्यांक पळोवंक मेळचें नासलें आमकां. सो हांव ह्या मुद्दम माध्यमांचो सगळ्यांक भुरग्यांक अपील करता आनी पेरंट्सांनी हो व्हिडिओ दाखोवचो. जर म्हजो टायम वायट आसलो जाल्यार आयज हांव वेगळीच गजाल सगळ्या साखळेकार मी पळयतले आसलेले. सो उदका कडेन प्लीज पावसान जें उदक सगळ्यांक हे निसर्ग सैम जो उलो घडटा तरी भुरगे निर्वसनी म्हणून हें वेगळी गजाल. जाल्यार व्यसन करून भुरगे वता आनी नाका जाल्यार आमी जाल्लें पळयता. सो प्लीज आपल्या जिवाची काळजी घेया. आपुणूच सगळो आपलो भाग्य विधाता आसता. मागीर आमी सगळी यंत्रणा हेंकां तेंकां दोश दिता. आनी रियली थँक्स टू चिमुलकर फर्स्ट, पारोळकर फर्स्ट, तशेंच श्रीपाद गांवस आमचे फायर डिपार्टमेंटाचे तेंच्यांनी आपूण विट्टी त्या गांवचे केरी गांवचे आसा. आपणाक चोर वाटो सगळं खबर आसा म्हणून सकाळ रातचे 12 गेले ते 6 पर्यंत ह्या आपूण स्वता जागतीन तेंच्यांनी सगळें लक्ष घातलां. ऑनरेबल CM सर ऑफकोर्स तांच्या शिवाय हें इम्पॉसिबल आसलें. आनी थँक्स. पण परत एकदां भुरग्यांनो प्लीज हांगा आवयो बापोयंचें कितें जाता पळय तें आयज हांवें अनुभवलां. मेंटल स्थिती मरणाकाळ जाता, पिशें जावपाची जाता. प्लीज अशें करूं नाका.